तांणी गोंय आमचें वेगळें कशें गोवा कामताली बरयता. गोंय हें सामकें संवेदनशील. हांवें म्हणलें तशें एका अर्दान अरबी समुद्र, दुसऱ्या अर्दान पश्चिम घाट, हाच्या मदीं आमचो ल्हानसो कुडको आनी ताचें अस्तित्व कशें जावंक शकता आनी ही भूंय सांबाळपाची तत्व कितें हाचेर ताणें तर सतत बरयलां. आनीक सैमा कडलें नातें आमी कशें सांबाळूंक जाय हाचेर ते जर सतत बरयतात तेन्ना तरी हांव तांकां म्हणून एक विजनरी लेखक जो सतत लोकांक सादूर करता, लोकांक धोक्याची घाट वाजयता. शहरीकरण हो एक सद्या देशांतलो एक खूब म्हत्वाचो विशय जाल्लो. ताचेरय रवींद्र बाबांनी सतत म्हणलां लोकांचे प्रश्न सोडोवपा वाटेचे फकत वाडयल्यात. म्हाका दिसता तांचे विचार आमी फुडले पिळगे कडेन पावय. आमच्या मुखार खुबशीं तरूण तरणाटी भुरगीं आमकां दिसतात जाल्यार गोंय सांबाळपाची ही पळय चळवळ आसा, ही चळवळ आनी मुखार व्हरून आमी पावतले. आनी ही चळवळ जर मुखार गेली जाल्यारच गोंय वाचतलें. एखाद्या